आता मी शिरगाणा गांवांत आसा आनी आमच्या वांगडा आमची शिरगाणा गांवची शिरगाणा पाय पंचायतीची सरपंच सुवर्णाबाई आसा, तशेंच आमचो पंच सदस्य स्थानीक पंच सदस्य भारत आसा आनी जॉयलन आसा आनी आमचो PWDचो वॉटर डिविजनाचो इंजिनियर एसिस्टंट इंजिनियर सुनील शेट आसा आनी आमचे जुनियर्स आसा आनी बाकीचे जे गांवचे सदस्य हांगा एकटे जाल्ले आसा. एकटे इतल्याकूच जाल्ले आसा ते म्हणजे खूब गरज आसली हांगा शिरगाणा गांवांत जे म्हणजे उदकाचो इशू हो कंटिन्युअसली चालूच आसा आनी उदकाची इशू सोल्युशन हाडपाक लागून आमी खुबशे प्रयास केले आनी खुबशी पायपलायन्स जावं कनेक्टिविटी जी आसा ती इम्प्रुवमेंट फेसिलिटी करून हाडली आनी तितून भितर जे पायपलायन कनेक्टिविटी केल्या नंतर पासून आमकां कळोन येयलें की एक पायपलायन आसा जी पायपलायन खूब वर्सां जाली, मोर दॅन 40 इयर्स जाली, 45 इयर्स जाली आसतली. ती पायपलायन रिप्लेसमेंटूच जावना आनी ती पायपलायन रिप्लेसमेंट जावना म्हणून खंय ना खंय हांगा प्रॉब्लेम जाता. वॉटर सप्लाय मेन म्हटल्यार आमचो मोदलो वाडो आनी जेजू नागारे हो हे जे दोन वॉर्ड आसा हांगा उदकाक थोड्या घरांक उदकाची समस्या जाताली आनी वॉटर सप्लाय म्हटल्यार सामको स्लो उदक येतालें आनी तेन्नाच आमी डिसायड केलें की हांकां खंय ना खंय सोल्युशन हाडपाक जाय आनी तेन्ना आमचो एसिस्टंट इंजिनियर सुनील बाब आसा तेणें सांगलें की हांगा एक नवी पायपलायन घेवची पडटली जी स्टार्टींग फ्रॉम आमची चर्च आसा चर्ची कडल्यान डायरेक्ट जेजू नजारे पर्यंत ती पावोवपाक जाय आनी ती ऑलमोस्ट 4 किलोमिटराची जी लेंथ आसा ती आमी 150 MMDI पायपलायन ही आतां हांगा घालतले. तेजो टोटल जो कॉस्टींग आसा तो 2.45 करोर्स हो कॉस्टींग जाल्लो आसा आनी एक मोठें काम हें आमचे सांगंद्रे मतदारसंघान आयज सुरवात जातली आनी आमचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेकाय सांगला हे बेग्यानचे बेगीन काम करून जावचें आनी जे हांगाची घरां आसा कितलींशीं घरांक सारको उदक वॉटर सप्लाय मेळना, स्लो वॉटर सप्लाय मेळटा, थोड्यांक उदकूच सारकें येना, ते बांयचें उदक घेता. सो हें खंय ना खंय तें सोल्युशन एकदां ही पायपलायन घातल्या नंतर आमकां टोटल स्पिडीन उदक येतलें आनी उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसा आमी ठाण दिल्लें की बेजीक नेसिटी जी आसा उदक पावर सप्लाय हें बेजीक नेसिटी लोकांक मेळपाकूच जाय आनी तेज्या बाबतींत आमी कितें आसता तो काम करता आनी गेले ते 2 वर्सां भितर आमी मॅक्सिमम जे उदकाक प्रॉब्लेम जाता ती मॅक्सिमम सॉल्व केल्ली आसा आनी थोडे उरला तेवूय आमी सॉल्व करतले. हांव सगळ्यांक खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं सोदता जेंच्यांनी एफर्ट्स दाखयले PWD डिविजनाचे जे अधिकारी आसा तांकां जावं बाकीचे जे पंचायतीचे पंच सदस्य सरपंच जावं बाकीचे सगळे आसा तांकां ही सगळ्यांनी एफर्ट्स दाखयल्या त्या कारणाक लागून ही आमी कामां करपाक शकता आनी हेज्या फुडेंय आमी खूब जी सानंद्रे मतदारसंघ रिबिल्ड करपाक लागून जी कामां आसा ती आनी नेटान चलयतले आनी सानंद्रे मतदार आयज आमी 2 इनॉग्रेशनां केल्लीं आसा हेज्या फुडें आनीकूय आसा पण हे आयचे जे मेन आसा तें म्हणजे हो पायपलायनीचे आनी हो मोठें जें काम आसा हें कामाची सुरवात आयच्यान जातली. कितलो टायम लागतलो कंप्लीट जावपाक? एका अप्रोक्स पळय कशें आसा आतां पायपलायन ऑर्डरीक घातलेली आसा. पयलू आमी रोखडेच आतां फेस्त आसा म्हणून आमी मातसो फेस्त जावन तेजी कामाची सुरवात फूल फ्लॅश करतले आनी ती ऑलमोस्ट अरावंड 2 ते 3 म्हयने तरी लागतले तेका पायपलायन घालता म्हटल्यार आनी पायप ऑर्डर करून ते डिप्लॉय करता. सो आमी टार्गेट धरला की बिफोर मॉन्सून तरी आमकां कंप्लिशन जाता म्हणटल्यार वयर सकयल समज जालें जाल्यार तरी पूण आमी कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगलां की हें बेग्यानच्या बेगीन काम करून घातलें आनी हें आमी फास्ट
प्रोसेस करून हाडला कित्याक जेन्ना हांवें विजीट केलो तेन्ना म्हाका खुबशे लोकांनी सांगलें की आमकां अजून पासून उदकाचो प्रॉब्लेम जाता कित्याक बाकीचे कडेन खुबशे ह्या वाड्यार बीन व्हडले उदकाचे प्रॉब्लेम जायना बट जे फाटले वाडे आसा लास्ट पोता सुरवात आता जातली हेजी कामाची तर हेच्या बाबतीत तुमचें कितें म्हणणं हांव सराक थँक्यू म्हणटा कित्याक शिंदोना गांवांत हे खुबशे लोकांक उदक बारीक येवपाची सोडून थोड्यांक टोटली येनासलें सो हांव म्हणटा ही पायपलायन येयल्यार खुबशे सोल्युशन जातलें आनी सर लास्ट टायम येयलो तेन्ना सरान इन्स्पेक्शन करून सांगलें एश्युरन्स दिल्लें की तेंच्यांनी प्रॉब्लम सॉल्व करतले त्या खातीर तेंच्यांनी इतलो प्रायोरिटी बेज करून हाडपाचें ठरयलें त्या खातीर हांव तुमकां थँकफूल आसा आनी असो आमी ताका सरीत हेल्प करतले अशें बरें थँक्यू विरेश एक आतां कोल्ड लागपाचो आहा 2 कामां ऑलरेडी ती आतां हें तिसरें काम 3 कामां तुवें सारकी कोल्ड लागच्या पयलीं केलें तेज्या बाबतींत न्हू आमकां सांग आमी कितें आसा आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करून जी कामां आसा म्हटल्यार ती एक प्रायोरिटीचेर जावपाक जाय आतां हे बेजीक उदकाची एक बेजीक नेसेसिटी आनी उदकाची कामां आसा ती बेजीक नेसेसिटी आसा रोडाची म्हटल्यार पावस पडल्या नंतर आमकां रोड करपाक मेळची ना तेजे पयलू जावपाक जाय आनी कोड लागल्या नंतर तुमकां खबर आसा मागीर इलेक्शन सुद्दां जातलें इलेक्शन चालू जातलें आनी इलेक्शन जावन बीन आमकां रिजल्ट येयल्या नंतर मागीर वर्क ऑर्डर्स पडटले सो ती डिले जातली सो ताका लागून आमी ती प्रायोरिटीचेर घेवन हांवें पर्सनली फॉलोअप करून ही प्रोसेस करून हाडलेली आसा आनी लोकांक म्हणल्यार फाल्यां अशें जावपाक जायना की लोकांक फुडले जे 5-6 म्हयने आसा हांगा त्रास जातले अशें जावपाक जायना ताका लागून आमी कशेय भशेन हें उदक जावं लायटीचो पावर सप्लाय जावं आमचे रस्त्याची हे सगळीं कामां आमी बेगांची बेगीन करून हाडटा थँक्यू म्हणून सोदता आमच्या ब्रेशाक कित्याक हें आमची पायप लायन आहा ती सारकी मेन आहाली 2 वाड्याक आमच्या उदकूच